Washikan Bapa Tuji semua raya Mereka belitan betung sembiang Auce tu memutunya kurpedenya pasu Mima Tuji kata Seglis srishti sulus katu ang semua ketai Beryici semua kampus kertai Kurpedene timun am kataran lapetai Burgyang am kau jago panggitai Dimbashikan san Bapa Tuji semua raya Berkabeli dan bedung sembiang Amce tu memutunya kurpedenya pasu Maima Tuji kata Bapa चे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो फाटल्या 7 दिसांतावन आमी हांगासर ह्या पुंग क्षेत्रांत येवन ताका अर्घ दिवन आसा हर एक दीस विविध इरादे घेवन ते सगळं घेवन हांगासर आयिल्ले आसता आज 8व्या दिसाक आमी पांय दवरला तर आयच्या दिसा आमकां फौज जालो विशय जावन आसा कश्टांतय संतोष पावता कश्टांतय संतोष पावता आणि ह्या वक्ता आज विशेष रितीन आमी मागता आमच्या पिडेस्ता पासत आणि मालगाड्या पासत वय आमच्या कुटुंबान जावंक पुरो आमच्या घरान जावंक पुरो शेजारी जावंक पुरो सबार मालगाडी आसात आणि पिडेस्ता आसात तर आज विशेष रितीने हांच्या सर्वां पासत आमी मागता आसतना तोच बाळक जेजू तांकां सो रितीने देर दिवन दी उत्तेजन दिवन दी आनी तांच्या जिवितांत तो एक उजवाड जावन रावों दी तर आतां आमी खंयच्याय रितीन सुकोवन पडल्या नंतर ह्या पातकाक बली जाल्या नंतर त्याच जेजू क्रिस्ताचे भक्षण मागया आनी अशें अर्थाभरीत भक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटोवंक आमकांच आमी आयतींग करया सांगता म्हणया हांव मानपकी सत्ता देवा आनी तुमकां भोवमेनो म्हजो गुन्हा सोडून सांगता मनाची तोंतरां सोडून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत संवसारांतली सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोवमेनो म्हजे खातीर सर्पदेवता देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया आमच्या सर पिडेस्त आणि मालकाड्या पासत ह्या वेळार आमी विशेष रितीन मागया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आणि त्या नांवान तुवें आमचें सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताचे गोडान साकून दादोश
सा पावलून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बावडटा वरवीं आमी नित्यवंतपण जोडला आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवा ते शांतीन जियेता. आमी आतां असल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचे उदेशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण भरवसो धरून उल्हास पावता. कित्याक कश्ट आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरस्सान पारकोवंक पावता आनी तिरस्सान आमच्या भरवशेचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. काकुळत कर देवा, काकुळत मुजी कर. काकुत कर देवा, काकुत मुजी कर. तुझे सुम्या उबारता भक्तीन मुझे दोळे. तुझ्या सक्रांक तू म्हाका धयेन सोम्या पोळ्ळे. काकुत कर देवा, काकुत मुजी कर. धयेन मुझी काकुळत कर सर्वेस पोरा देवा. मुझी दिश्ट हांव सदांकाळ तुझे लायता लायता सोम्या. काकुत कर देवा, काकुत मुजी कर. नाली सयान बोरल्याव सर काकुळ तूं आमची कर. ग्रेस्ताची हिंसून येतावन आमकां तूं राखून वो. काकुत कर देवा, काकुत मुजी कर. काकुत कर देवा, काकुत मुजी कर. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभ वार्ता परगडतलो आनी सरतरांच्यो पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्विस्पर तुमचे सोफे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पराती लागलो. तुवें कुशी व्हेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपद म्हणलें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपैस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हणलें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगी नाका. शीत याजक कशी वचून तुका दाखय
आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयजेन फर्मायिल्ली कानीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याकी शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सूर्य सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारी कुशींचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो, भावानो आनी बालका जेजूच्या भक्तिकानो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा कश्टांती संतोष पावता. कितें? कश्टांती संतोष पावता. वय गे, सत गे. कश्ट म्हणटना संतोष पावचें साध्य गे. कश्ट म्हणलो शब्द आयकत आसतनाच थोड्यांक जुम्म जालें एक फावटी. आनी थोड्यांक कश्ट म्हणटा आसतना तो आयकोंक नाका. आनी थोड्यांक कश्ट म्हणटा धाव्या मनीस बगता. आनी थोड्यांक कश्ट म्हणटना ना, म्हाका आयकोन आयकोन पळोवन पळोवन सांगोन सांगोन थंयसर आसून म्हाका पुरो जालें. हें आनी म्हाका नाका. आनी मुखार ते कश्ट म्हणले म्हज्या जिवितांत येवंक नजो असलें चिंतपाक खंडीत तुमकां आयली जावंक पुरो ह्या वखता. पूण तरी आज नियाळ करचो विशय जावन आसा कश्टांती संतोष पावता. न्ही कश्ट म्हणटा आसतना न्ही फकत आमी कश्ट बगचे आमचे पिडे वयर ना. कश्ट म्हणटना विविध तराचे, विविध नमुन्याचे डिफरंट कॅटेगरीज आसतात. पयले तात्कालीक कश्ट, आनी थोडे परमनंट कश्ट आसात, आनी थोडे नॅचरल कश्ट आसात, आनी थोडे मॉरल कश्ट आसात. म्हणटा प्राकृतीक वा नैसर्गीक आनी नैतीक कश्ट आसात. आनी तशेंच कुडीचे कश्ट आसात, आध्यात्मीक कश्ट आसात, मानसीक कश्ट आसात, इमोशनल सायकोलॉजिकल, सामाजीक कश्ट आसात, धार्मीक कश्ट आसात, रिलिजियोसिटी संबंध जावन. आनी तितलेंच न्ही हेरां दावनी आमकां बगचें मेळचें कश्ट आसात. आनी जावन तितलेंच न्ही देवसरां दावनी मेळचें कश्ट आसात. तर विविध तरांचे कश्ट आसता आसतना ह्या कश्टांत कशें आमी संतोष पावयत, ह्या संतोष जोडयत म्हळ्या विशीं आमी थोडो वेळ नियाळ करया. आनी पयल्यान पयलें हांव तुमकां ल्हानशें दाखलो दिता, ह्या दोन गडितां तुमच्या मुखार दवरता. चिंत्या, हांव चिस्त तुमकां टूथ एक जालें, दाडी फोडटा, अखंड फोडटा. आनी तुजो भाव गे भयण येवन कशें आसा बाबा, कशें आसा भयण, संतोष गे, खुशी गे म्हणल्यार तुका कितें आयत? खंडीत तोंक काणको मारून हाडल्यार बरें. ताचें दूख भोगल्या मात्र कळीत. वा तुमच्या दोळ्यांत आयब्रो आसा न्ही, ताचे भितर ल्हान कोसळी जाल्या. आनी त्या वेळार कोणी येवन कशें आसा, कशें आसा म्हण विचारल्यार कितें भोगत? ताचें दूख भोगल्याक कसो कळत थंयसर हांव संतोष भोगता गे ह्या कश्टता म्हणलें. वा कानांत कितें फोडाफोड जाला आनी कितें एक पोट फोडला आनी त्या दुखेक हांव संतोष पावता म्हळ्यार सत गे. वय हें तात्कालीक, हे 2 दिसांनी 3 दिसांनी सारकें जाता, परतून हांव समाधानान शांतीन जियेता, तें तात्कालीक. आनी एक आसा जल्मातावनूच आमकां कश्ट म्हणचे. जावंक पुरो हांव जल्मता आसतना कुर्डो जाला, जल्मतावनूच हांव मोनो जाला, जल्मतावनूच हांव तोंटो आसा, जल्मतावनूच कितें अस्कत आसा,
ते परमनंट शाश्वत कश्ट ते वैयक्तीक जावंक पुरो या कुटुंबां जावंक पुरो या समुदाय जावंक पुरो ते विविध तरेचे कश्ट आसतना ह्या कश्टांत आमी कशें संतोष जोडयेत. आतां मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव तुमचे मुखार 2 दाखले दवरता. पयल्यान पयलें 2 वर्सां आदीं कोरोना व्हायरस कोविड-19 म्हणून आमकां आयकलां. तो चिंता सगळ्यांक तुमी अनुभविसला वैगिने. कोणीय आसा गे कोरोना म्हणला शब्द आयकनातलो या त्या विशीं अनुभव जोडिनातलो कुणी आसा गे? जे कितें आमी आयकलें, जे कितें आमी वाचलें, जे कितें आमी पळयलें, जावं पुरो मोनियरी सरकारी मुखेली आनी कोणा कोणा तावन तितलेंच न्ही, आखरेक आमी डायल करता आमचे फोन सयत उलोवंक लागले कितें कोरोना विशीं. तर ह्या कोरोना विशीं आमी इतलें आमी आयकलें, इतलें बेजालें, भिरांत जाली, इतले जाण मरण पावल्यात, तरी आखरेक आमकां सोलोवणी लाभली गी? सोलोवणी लाभली गी? ना. जो कोण धैर्यान, विश्वासान, बावरतान, पातयेन, सोंसणिकायेन, विश्वासान तो रावलो आनी आमकां आसा एकलो आमच्या मुखार, आमचे वयर, तो म्हाका पळयता, तो आमकां पळयता, तो आमकां सांबाळटा, तर खंडीत असल्या कश्टांत संतोष ना गे? मेळो ना गे? जर तर आमकां त्या कश्टांत आमकां धैर्य नातलें, बावर्त नातलो, भरवोस नातलो, विश्वास नातलो, तर आमी हांगासर आज आसते नातल्या. कित्याक? कितले जाणां मरून गेल्यात, कितले म्हणून आमचे मुखारच आज आसले. फाल्यां म्हणटना कश्टान उसवा सोडूंक जायनासतना 2 दिसांनी नापयस जाले. तर तूं आनी हांव आसा. कित्याक? आमकां दिल्लो तो भरवोसो, आमचे ते आसली पातयेनी. आनी एक भावा भयणी एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरता. हांव ह्या कुटुंबाक जाणा. फाटल्या 12 वर्सां हांव हे कुटुंब ह्या संगतींत जीवन आसा. भोव अपुरबायचे कुटुंब, दुबळे कुटुंब, कश्टी जिवन, तरी तांच्या जिवितांत कसलेंच व्हडलें आत्रेक नातलें, आशा नातली. बापोय, आवय आनी 6 जाणां भुरगीं. 6 चेडके, 2 चेडवां, 2 चेडवां, 6 जाणां. भोव अपुरबायचे जिवन ताचें मुंदरसून आसलें. एकलो मात काम करतलो बापोय, आवय भुरग्यांक पळयतली. तांचे काजारी जिवीत तांची 30 वर्सां तांणी सांपयली. आनी अवचित बापोय आपल्या तोटाक वेता एक रूख कातरच्या खातीर. तो रूख कातरतना एक फांटो ताका लागून थंयच पडटा. कुडले ताका आस्पत्रे व्हेलें, पूण कितेंच फायदो जावना. जे कोणें ताका पळयला आनी तो फांटो तांणी देटला, त्या फांट्यान ताका मार लागून मरूंक 7 दिनां हारयकले म्हणटलो. पूण देवान ताका आपयलें. तोच जावन आसलो त्या सगळ्या कुटुंबाक सदां काळ कितें गी हाण दिवचो. ताच्या मुखांतर तांचें जिवीत सरतलें. जालें कितेंय म्हणी तांणी मानून घेतलें. देवाची खुशी म्हणून ओपोवन घेतली आवय आनी भुरगीं. ह्या भुरग्या पैकी तेगा सेटल जाल्ले. 2 चेडवांक आनी 1 चेडको काजार जाल्ले. हो सरून 6 म्हयने जाताना मालगड्या दुवेक कितें पिडा आयली. ते 3 म्हयन्यान अंतरलें. आवय पळयता. ते परत तांणी स्विकारसलें. देवाची खुशी हांव आनी बाबा सांडचो ना, कित्याक देवान म्हाका विसला ताचो पाटलाव करूंक. हांवें देर घेवन उरल्यांक सांबाळटा. तितलें जालें. 4 म्हयने उपरांत पूत सरलो. अवचित कारण लागून पूत सरलो. आवय विचारूंक लागली कितें जालें, कित्याक हांवें कितें चूक केला. तरी धैर्यान मुखार गेली. मानून घेतलें वय देवाची खुशी जावन आसा म्हणून. आनीक 3 म्हयने गेले. आनीक दुयेंस घोव सरलो. तेन्ना तिणें चिंतूंक लागलें हे कित्याक म्हाका मात्र म्हज्याच कुटुंबाक. तर हांवूच एक मिस्टेक देवाक दिसची गे. सगळ्या कोणूच ना गे. कित्याक म्हजें कुटुंब एका फाटल्यान एक विसता आनी वयर व्हरता.
जालें तितलें जावन वतना आनी मालगड पूत आसलो ताका बोलायक दिल्लें कितें सामानांतलें अस्कत आसलो ताकाय आपयलें 4 म्हयन्या उपरांत. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या कुटुंबांत 3 वर्सांनी 5 मरणां जालीं आनी हें पळोवन आखरी आवयस प्रेशरार कंतीन स्ट्रोक जालो आनी फाटल्या 6 वर्सांनी बेड्डार ती वळवळटा. बेड्डार ती आसा एक ल्हान कुडू म्हणले बरी निमान पूत ताका उखलून तिका वॉशिंग रूमार व्हरता फाटी हाडटा. तरी मोगाच्या भावांनी भयणी कश्ट म्हळ्यार कितें ह्या कश्टांत कितें मेळटा हाका एक दाखलो जावन आसा. कित्याक आजुनूय हांव ते कुटां पळोवन आसा. केन्ना हांव गांवांत गेल्यार तांची भेट करता पूण तिणें आजुनूय देर चडूं ना. तिचे पातीन एकच त्या देवान म्हाका आपयलें त्या देवान म्हाका विसलें त्या देवान म्हाका ताचो पाटलाव करून सांगलें ती हांव करनासा. बेड्डार आसल्यार देर चडूं ना. हें कितें म्हाका पिडा वा कंत या कुरीस या वजें म्हणलें सांगलें ना. बगार जर तर देवाची खुशी तर हांव स्विकारता. जर तर देवाची खुशी हांवें कश्ट सोडचें अशें हांवें सरकाराचो वचचें तर हांव मानवता हांव वळखून घेता. वय मोगाच्या भावांनी भयणी कश्टांत ती संतोश पावता. तर आज आमी आयकलें उतर भोव अपुर्बायचें. एक कोडकार जेजू ज्या वेळार त्या टायमार कोडकारांक समाजांत जागतलो तांकां स्थान नातलें मान नातलें तरी जेजू त्या वाटेन येता म्हणटा आसतना हो कोडकार उरता धैर्य घेता आनी ताचे सशी वेता. ह्या वेळार जेजू कितें जोर करता गे म्हाकाय लागता हांवूय ताका कश्ट भोगोन म्हणून चिंताय गे ना. ताच्या बदलाक बिरमोत पावता काकूळ दाखयता ताका बरें करता आनी बरें करता आसतना ताका एक मात ताकीद दिता. कितें ताकीद कोणाकच सांगनाये पब्लिसिटी करिनाये म्हज्या विशयान कोणाकच वळख दिनाये. बागार जे कितें तुका सांगलां त्या बरोय तूं वच ह्या जाका दाखय आनी ती भोव अपुर्बायची संतोशाची काणीक ताका भेटय. तो आयकलो गे तो मानवलो गे विधेयपण जालो गे ना. ताचें तें आनीकय दर्त ताचें उतर जर आयको वगच रावलो तर ह्या म्हज्या जेजू विशयान हांव कोणाक सांगूंक शकचो ना. ताणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका नवो अवकाश दिला ताणें म्हाका आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तर हांवें कशें वोगे रावचें हांवें कशें चुप्प जावचें. तर म्हाका असो हो अवकाश ताच्या विशीं समजून दिवच्याक ताच्या विशीं सांगच्याक सगळ्या संवसाराक कळीत करच्याक तर हांवें कितें वोगे जावचें. देखून तो उठता नाचता भायर वता सगळ्यांक कळीत करता असल्या मनशान म्हाका बरें केलें. वय हो जावन आसा निसायके कश्टांत संतोश पावचें. पूण साबार फावटी आमी चिंते कश्ट म्हळ्यार फकत नाचचें हांसचें न्ही. मोगाच्या भावांनी भयणी केदला म्हज्या जिणेंत तुमच्या जिणेंत आमच्या जिणेंत एक कश्ट येतना आमचें तें पॉझिटीव एटिट्यूड आसा ताका खंडीत आमकां तें मानून घेवंक सुलभ जाता. आमकां समजता कित्या खातीर जेजून हे म्हाका कश्ट दिल्यात कित्या खातीर जेजून म्हाका हें वजें दिलां कित्या खातीर जेजून म्हाका हो कुरीस दिला. जर तर हांव नेगेटीव एटिट्यूडांत नेगेटीव घेवन घेता जाल्यार हांव चिंता कित्याक हो शिराप कित्याक म्हाका हें कश्ट कित्याक म्हाका हें वजें म्हाका मात कित्याक म्हज्या कुटुंबा मात कित्याक म्हज्या इश्टां मात कित्याक तांकां कित्याक मेळना. वय देखून मोगाच्या भावांनी भयणी पयलें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें रोमा बरें पात्रांतलें म्हळ्यार कितलें भोव अपुर्बायान बरयलां. भावार्था वरवीं आमी नित्यवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्त उद्देशी आतां देव थंय शांतीन जियेता. तर आमकां कितें गरज आमच्या कश्टा आनवरांत आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट
अनवराक सोसणेकायक वाट करतात. आमचे तिरस्तान पारखूंक पावता. तिरस्तान आमकां बोरवशाचें मूळ जावंक पावता. वय तर असलें शेगून तुमचें तें आमचें तें आसा तर खंडीत आमकां बे आसचें ना. पूण आनी एक आसा मोगाच्या भावांनी कश्ट तें हेरातानो आमकां मेळचें. तुमकां ती नांवां मात तुमचे दवरता. त्या विशीं सांगूंक गेल्यार आज आमी हांगाच उरतल्या. वेळ थोडोच आसा. तुमी आयकलां जावंक पुरो सिस्टर मारिया राणी मध्य प्रदेशांत आदिवासी खातीर झुजली रावली आनी तांकां बरें करून प्रयत्न केले. कितें जालें? एका मनशाच्या स्वार्थ पासत, एका मनशाच्या हंकारा पासत, एका मनशाच्या अहम म्हणल्यार इगोस म्हणल्या खातीर जीव अशें मारले. ती नापायस जाली. पूण ताचो रिजल्ट वा ताचे कॉन्सिक्वन्स कितें जालें? तोच कोणें तिका जिवेश मारलो क्रमेन कानवर्तर जालो. जेजूचो पाटलावदारी जालो. आनी एक नांव तुमी आयकलां. आनीक आमच्या मतींत आसा फादर स्टॅन स्वामी. दालिता बसत जे कितें तांकां मेळोंक आसलें तांच्या हक्का खातीर तो झुजलो, हक्का खातीर रावलो. कोणाच्याक धमकेक तो फाटी सरलो ना. भागार तांच्या सांगत रावन तांकां धैर्य दितलो. ताका कितें फावो जालें? वय तो मेलो. वय तो सरकार आसा. वय पूण ताच्या मुखेलपणा मुखांतर कितले दलितां कितले आदिवासी आज देवाची होगली करतात, ताची स्तुती गायतात. अरे आनी एक आसा फादर जेम्स सालेशियन पाद्री. सुडनांत काम करतलो ट्रायबला मध्ये. भोव अपुरबायन तांच्या मध्ये जेजूची बरी वळख सांगून दितलो. एक्स्ट्रीमिस्ट एक येतात, किडनॅप करतात, खंय आसमां कळीच ना. 6 म्हयने ताका लिपोवन दवरले. आखरेक ताच्या हातांत आसलो तो बायबल. त्या बायबल ताणें बरयलें गिचिलें. कित्याक ताजें तें आसलें आस्त बदक म्हळ्यार फकत पवित्र पुस्तक. त्या पवित्र पुस्तकांत ताका धैर्य मेळ्ळें. ह्या एक्स्ट्रीमांतय रावून जियोन सोसून आखरेक जैत म्हणून फाटी येवंक. वय ताचें तें धैर्य पळोवन ताणें तांकां सुटका दिली. तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या जिवितांत थोडे पटी ल्हान ल्हान संगतीक आमी दुरसातांव, फुरफुरतांव, सुरसुरतांव. तर असल्या व्हड व्हड संगतींनी तांणी जेजू आसा म्हणून चिंतल्यार, तांचेर पातीन आसल्यार, तांचेर भरवोसो आसल्यार, तांचेले तसले चिंतप आसल्यार तर आमचें तें आज उणें जालां गे. आमी मस्त अचकत आसा गे. तांचे तितले धैर्य नातल्यार, तितले पर्संटेज नातल्यार इल्लीशी म्हणी धैर्य आसा गे. इल्लेशी म्हणी भावार्थ आसा गे. इल्लोच म्हणी मोग आसा गे. तर आसा तर आमी फाटी पळोवचें नाका. कशें ह्या कोविड-19 आमी वयर येवन जीक आमकां फावो जाल्या, आमकां जैत मेळ्ळा. तर असले ल्हान ल्हान कुरीस या कश्ट संकश्ट अनवर येत आसतना आमी फाटी सरचें नाका, फाटी पळोवचें नाका. ताच्या बदलाक तोच जेजू बाळाक सूर्य दिसता आज म्हूण ताणें आमकां आपोवन हाडला. आमी ताका अर्घ दिता. तर मुखल्या दिसांनी त्याच जेजूक आमी अर्घ दिवंक विसरचें नाका. कित्याक कश्टांत आमी संतोश पावता. Why not?
भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदर ते बलिदान आपल्या मनात एक आमची श्वास स्मरण योग्य. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां करमणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां भासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासीन तुका कसलींच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपणां सर्वेस्परता सर्गांनी संसार लासाच्या वैभवान उन्सर्गीतुकाची सर्वेस्पराची नावे येता ताकाची उन्सर्गीतुकाची. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचें. तेच बरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगदासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सोम्याची तुझे वर आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन मरणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ती आमच्या बापा भयणींची तुमकां खळत कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एका बावार्थ्याची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. हांव खुवार मर्या देवाचे माये सांगाती भगवंत तुजे दिसोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. कश्टांती संतोष पावता. जर तर आमकां असल्या वेळार धैर्य जाय, उत्तेजन जाय, बरोवसो जाय तर मागणें भोव गरजेचें. तर त्याच स्वामी जेजू क्रिस्तान शिकयलें भोव आपुरबायचें मागणें आतां आमी सर सांगता मेळोन भक्ती मनान एका काळजान मनान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पेजा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर क्षणांत रिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पात्यांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त पिड्यास तसो वयस जावन सर्वांक बरें केलो तो. कित्याक ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणां आपयल्या ती सुभागी. मोगळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मुचलाना पावदा तुझे तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. मुचलाना पावदा इथे तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. Pidistasna kupagiti, abanditasna tumi भेट केली. भोगाती रसमुच्या सर्गीच्या बापाची, मुचलाना पावडा किती तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. मुचलाना पावडा किती तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. मुझे पाय बांधले, कुमक मागता तुम्ही हात दिले. भोगाते रसमुच्या सर्गीच्या बापाचे, मुचलाना पावडा किती तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. मुचलाना पावडा किती तुम्ही केले, मागास तुम्ही केले. प्रार्थया. प्रीतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी देमी मोडचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवान यज्ञ सांबाळ म्हणून जेजूच्या नांवान आटपले तुझे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकन आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो.
आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार दयकन बसात. आज नोव्हेंबराचो 8वो दीस. प्रत्येक जाण आयचे दिसा सर पिडेस्तां खातीर आमी मागचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप शबास क्रास्ता आमच्या कोमेताचे याजक. हे मिस भेटून आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करचे बाप शबास क्रास्ता तुमकां जेदू बाळकाचे सर आशिर्वादा तुमचे वेळ आमी मागता. देव बरें करूं. 6 भेटवणी केल्ल्या सर याजकांकी देव बरें करूं. आज पिडेस्ताचो दीस जाल्यान जर तर तुमच्या मध्ये कोणी पिडेस्त आसात कुमसारीक किंवा कश्ट आसा पूण तुमी आसल्या कडेच आमचे याजक कुमसारीक तुमचे ते येतले. केवळ तुम्ही काही आसात ते आमच्या वॉलंटियर्साक तुम्ही एक शब्द सांगचो. आमचे याजक तुम्ही पिडेस्त असल्या कडेन येवन कुमसारीक आज बसतले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादा. सरू बिराव्या. देंबी गेल्या प्रागाच्या बळखा जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून खन दैवीक वैस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाबा भयणीनो वडबा वाडटान आमी सगळीं ह्या सकाळी फुडें उठून पूण शेतान सांगाता जमल्या एकाच कारणा खातीर जेजू बाळकाक अर्गां दिवंक आनी ताचे तावन बेसांवां जोडूंक भक्तीपणी कितें गरजो आसात मागणी आसात इरादे आसात ताच्या पांयां तळा दवरया. आमी बावार्थ सांजचो नाका बगार मागया. बावार्थाच्या गुंडाळे थावन जेजू लागीं या. आज मुसर सांबाळलो तसो जेजू आनी मुखारी सांबाळटा म्हणल्या पातयेन सगळे आमचे कश्ट कितें आसात ते ताचे मुखार दवरया. कश्टांती संतोष पावची जायती आसात बाबा भयणीनो. व्हडलो दाखलो खंयचो म्हळ्यार आमचीच आवय बापाय. ती आवय आमचे खातीर भुरग्यांक खातीर जायते कश्ट जाता तरी तांदू बेसराय आसना तिका दूख ना. तांदू ती संतोष पावता. भुरगीं वाडटा आसतना तांचें बरेंपण पळोवन तिच्या कश्टान ती संतोष पावता. तर आज मागया आमच्याच आवय पासत उतर प्रायेक पावल्यान जावंक पुरो. पिडेन कश्ट जातात जावंक पुरो. थंय हांगा दूख घेवन आजुनूय वावर करनासात जावंक पुरो. त्या कश्टान ती संतोष पावोंक तांकां जाता तर आमी भुरगीं जावन थोडो संतोष ददोसकाय तांकां दिवंक जायना गी. बाळका जेजू लागीं नितळ काळीज आनी मोन मागया. आमचेच डॅडी या बापय आसात. इतले कश्ट काडटात दीस रात कळमीत नासतना वावर करतात. हावो कशें म्हणचें तिनान बगार भुरग्यांक बरें जाय जय बायलेक बरें जाय जय कुठाम संतोशान आस जय. कश्ट तांच्या हाचे वेतांत आतपाय जरयतात. सदांच जायते आयकूंक मेळटा जायते बगूंक मेळटा कश्ट सोंसतात. एकच कारणा खातीर भुरग्यांच्या वाडावळीन कुटुंबाच्या बरेपणान संतोष पावतात. आनी ह्या तांच्या सॅक्रिफिसा खातीर आमी थोडो मनीस संतोष तांकां फाटी दिवंक जायना गी. बरें उतर उलोवंक जायना गाय. बाळका जेजूचो आशिर्वाद आमी मागया. मम्मी डॅडीक आवय बापायक उतर प्रायर आसात जाल्यार तांकां फावो तो मान आनी रेस्पेक्ट आमी दिवच्या खातीर. तरणाटी आसात जाल्यार आमी भुरग्यांनी बऱ्या भशेन तांकां आयकून खाल जावन जियोंक जाय अशी सर्व कृपा ह्या नव्याना वेळार मागया. अशें जायतीं जाणां आसात कश्टान संतोष पावची. तांचे पासत मागया आनी सगळीं सांगाता म्हणया ए बगे जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक केल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दये नायक
आणि तुझ्या बेसावानी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. तशी आमची पत्का बघूस नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षीचे जेजू. आणि देवा सोपो तू मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षीचे जेजू. आणि देवा सोपो तू मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षीचे जेजू. आणि देवा सोपो तू मनीस जालो. तकली बागोन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्व्या जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्व्या जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्व्या जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आणि आयक आमचे मागणे. परत एक पोती आमची मागणी जेजू बाळकाक समर्पितना बाबा बहिणी आज प्रत्येक रितीन प्रायवंतांक आणि पिडेस्तांक खातीर मागता. आमच्या कुटुंबांत जायतीं प्रायवंतां आसात, पिडेस्त आसात, विविध रितीन पिडेन कश्टांची आसात, तांचे पासत ह्या वेळार मागया. आमकां आमच्या कुडींत ल्हान व्हड पिडा आसा जावंक पुरो. हांगासर येवचें बाग जेजू बाळकान फावो केला. जायत्या जाणांक तांच्या पिडे वरवीं हांगासर येवंक जावंक ना. मिसाक वचोंक जाता येतना, भायर खंय वचोंक जाता येतना चलोंक जायना. जायतीं पिडेस्त आस्पत्रेच्या कटल्यांनी आजुनूय कश्टोवन आसात. ल्हान जावन विविध रितीचे पिडा घेवन कश्टोवची जायतीं जाणां आसात. तर सगळ्यांचो उगडास आमी हाडया. देव तांच्या कश्टांत सोंसणीकाय तांकां फावो करून दी. ते कश्ट सोंसून व्हरचें बोळ तांकां फावो करून दी. व्हडा संतोषान हर एक दीस ताणें स्विकार करन आखरीक एक दिसा त्या सोम्याचे मुखामळ पळोवचें भाग सकड कश्टोवच्या आमच्या बाबा भयणीक फावो जावं दी म्हूण मागया. कुटुंबांत आसल्या हर एका प्रायवंता पासत मागया. उगडास दवरया. आज आमी ह्या हंतार हांगासर आसां जाल्यार खंय ना खंय वावर आसा आमच्या आवय बापायचो, वडिलांचो, मालगड्यांचो, आमच्या आबा आनी मायचो. तांणी कुटुंब सांबाळून हाडला, बावार्थ वाडयला आणि त्या बावार्थाच्या बियांनी आमी आज वाडल्या. तर तांकां विसरूंचें नाका. आमच्या मालगड्यां पासत मागया. तांचे कश्ट कितें ते समजून घेवंक प्रयत्न करया. दोन बरी उतरां उलोवंक आमी आमची सोंसणीकाय सांबाळया. आमच्या मालगड्यां पासत, कश्टतल्यां पासत, पिडेस्तां पासत सगळ्यांक मागून सांगता म्हणया. ये अजापांच्या सुपाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुझे मुखार सर पडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आणि इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवली. काड आमचे वयले सर्व कश्टांनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुसावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्य सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वता आमेन. हर एक ब्रेस्तरांनी ह्या दिसांनी नोव्हेनाक आमी येवन आसा. आमकां कळीत आसा बाळका जेजून जायते उपकार ह्या मागण्या वरवीं देवान आमकां दिल्यात की त्या बाबार्थान फाती येता मागता ताका खरेंच मेळटा. त्या देखून आमी बडयलां, आमी सोदलां, आमी मागलां, आमकां तशेंच फावो जालां. ते देखून बाबा भयणीनो कितले कश्ट आसल्यारी, जायते पटी मरणाच्या तणीर आसल्यारी देवान आमकां वाचयलां. हें जिवीत आयचो दीस पळोवचें भाग फावो केलां. ल्हान व्हड सर उपकारा खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया. ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेली तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मसत सोडून दी. संस्कृती आनी महिमा जावं तुका. बाळका जेजूचे आशीर्वाद आमी घेवया.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. Jesu berteman kita lagi ani puistau senggi senyam Moi mami tuci bernitam Tuci beri cium kadar mata Jesu berteman kara Vignan warang letu sabar Mayamu kancing di kurpici besar diangka kurpici besar Jesu berkara Bignan warang ketu sabar Mayamu kancing di kurpici besar diangka kurpici Mukhar putra some Aukar muni आशीर्वादी angka कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे